हाल्या आमगेली सर्जरी चोमुच पासत बागाय ओके सगळी चोवपा डेरिंग दिसता म्हूण बट गायज तें काडजाल न्हू सारकें सॉफ्ट तें भितर रोखडें ओके प्लीज तेका तुमगेले प्रेयरान दवराय ओके तेज पासत प्रे करूया आयज ताशा गेली बर्थडे आनी शी इज वन ऑफ माय फेवरेट ओके आनी सारकें मगे मोगाचें आनी तें गोडपा म्हणल्यार सारकें पिशें दीदी कंप्लेन कर रहा है कि मैंने चीटिंग किया सही दीदी भैया ने चीटिंग की हमको पता ही नहीं लगा गुड इवनिंग गाइज वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग कशें तुमी सगळीं समजता सगळीं बरी आहाय मू तेच भशेन हांव अलिशा आनी टायगर आमी आहाय बरी गायज तुम म्हणटली गायज गुड इवनिंग काय मू येस गायज आज न्हू हांवें दिसभर कांय केलें ना कांय ना काल जी हांवें पानीपुरी खाल्लो न्हू म्हाका न्हू जिवा बरें दिसना जाल्यार म्हाका थंडी जाल्या भाशेन जोर येयल्या भाशेन जावपा लागलें ओके सो सकाळी उठलोलो हांव ब्लॉग करतलो मू हांवें म्हणलें ना जायना मागीर उठतलो आनी मागीर करतलो मू ओके सो तेच भाशेन गायज मागीर पोत्त उठलो जेवणा टायमार जेवना कांय ना त्या बरोबर कांय जेल ना हांवें म्हणलें चल आतां तरी स्टार्ट करया सो उठलो गायज तेन्नाय जायना जालें ब्लॉग करपाक हांवें म्हणलें मागीर उठतलो सोमतो म्हणल्यार इवनिंग करतलो गायज ओके आनी गायज दिसभर कांय खावना आत येयला ओके सो मामीन बरें कितें म्हळ्यार तें आमगेलें मशरुमा भाजी केलेली आनी बरो सूप केलेलो स्पिनीच आनी पोटेटो घाल आनीक चपाती केल्ल्यो गायज हांवें कांयच खावना ओके सो गायज हांवें म्हगे पडटे न्हू आतां समतो इवनिंग घेवन येयला चोवपाक शकताय गायज चपाती ओके मशरुमाची वेजिटेबल मशरूम वेजिटेबल ते आमकां गायज गोंयचे भाशेन करनाय भिंडा सोला सुके मिरसांगा न्हू सो ते भाशेन केलो आहा गायज ओके सुकी म्हणटाय ते भाशेन मशरुमा भाजी ओके आनी हो सूप केलो तेन स्पिनीच एंड पोटेटो घाल ओके सो गायज आतां हांव मुगेलो लंचूय म्हणो जायना तेका डिनरूय म्हणो जायना हांव नाका कितें तें सो सद्या गायज हांव खाता कित्याक आतां म्हाका पोटाक भूक लागल्या आनी गायज आतां मातशें म्हाका बरें दिसलें ओके भरपूर म्हणल्यार भरपूर न्हिदलो हांव गायज ओके सो आतां मातशें थोडेशें कितें खाता आनी तुमकां हांव माशोकता मेळटा ओके आनी गायज अलिशाय आहा अलिशा अजून आपलें काम करता आनी टायगरूय आहा हे सायडीन तुमकां टायगरा दाखोया जय टायगरूय आतां येयला तो भायल्यान गेलोलो आतां येयला तो यू वांट टू से गुड इवनिंग माय बॉय गुड इवनिंग सो गुड इवनिंग एवरीवन सॉरी आम सकाळीं उठोन जावं ना आमकां तें वी वॉज बोथ स्लीपिंग गायज दोगांय न्हू इतले न्हिदले तो बरो येवन मुज कोणशा न्हिदता आनी म्हाका आनी जेम पडटाय गुड बॉय सो गायज आतां हांव मुगेलें खाता आनी तुमकां हांव माशोकता मेळटा ओके सो गायज हांव न्हू मुगे हॉला बसून हें करतालो कितें तें खातालो ओके सो सोमतो हें घेवन येयला कित्याक न्हू दीदी येयलो आहा कामासून अभी आया दीदी काम से और दीदी कंप्लेन कर रहा है कि मैंने चीटिंग किया सही दीदी भैया ने चीटिंग की हमको पता ही नहीं लगा तो आप लोगों ने कमेंट करके सो गायज ते म्हणटा कमेंटा कोण तरी सांगितला चिटींग केलें मू आनी एक्चुअली गायज म्हाकाय चिंतीत ना तो गजनी आसतालो हांव काउंटिंग करतालो न्हू दो तेरे केला आनी मिस्टेक हो गया बाद में मैं ही भूल गया ऐसा हो गया ओके सो तेकला दीदी मातशे थोड़ा गुस्सा हो गया दीदी कि चीटिंग किया भैया ने इसलिए दोनों अभी मिलके हम लोग सूप कर रहे हैं पहला दिमाग ठंडा कर रहे हैं सही है ना सही बात है ओके हम उस हिसाब से विनर मैं हूँ सो गाइस एक्चुअली द विनर इज दीदी ओके दीदी जिंदाबाद ओके गाइस आम्ही तुमका माशोकतान मेळटाय So guys, the comment of the day. The comment of the day is from Richard. Richard says, "Me and my wife makes it a point to never miss any of your vlogs. There are lots of other vloggers we have subscribed to, but they are not as good and fun to watch as your vlogs. You guys have all the right content to make it not to be missed. Just like the masala chai. All of your family members are all happy to be part of your vlogs, and not to forget the special bonding you guys have with Didi and Bai. Since we have subscribed, my wife has made a point to watch all your old videos and she loves them. Keep doing the good work, Mercy and Alicia."
thank you so much, Richard. Thank you so much for the comment. It really means a lot to us. And thanks to your wife too. ते सांगले तेश कोन ते सगळे व्लॉग चोयत म्हण like it's a nice feeling when we get comments like this. बरें दिसता, we get more motivated. And also thank you once again. Also सगळे comment आमकां लायक जाले आयच्या व्लॉगाचे आणि प्रिवियस व्लॉगाचे. ओके, सो थँक यू गायज, वी लव यू ऑल. हाय गायज, केशे आहाय तुमी सगळी? सजमता हाय म्हण बरी. सॉरी एवढो हांव हितू बिजी आसलोले. तुमी जाणा आसतली आयज कितें आयज 20th आणि नेली मंथ एंड जावपा येता. सो हांव मुगे जाती तू रेडी करतलें कितें लास्ट टायमा भाशेन म्हाका स्ट्रेस करूं नाका म्हण. आणि हाल्या मुगेली ती मायनर सर्जरी आहा न्हू हाल्या. सो तेका लागून हांव पयलें मातशें प्रिपेर करून दवरतालें कामाचें कितें आहा तें बेगीन क्लियर करून. आनी म्हाका सगळी हेडेक जाली. हांव सकाळीं 8 बसलो तें 7 o'clock. हांव 6 o'clock लेगून काम केलां आयज. सो म्हाका हेडेक जाली. मातशें म्हणल्यार 5 मिनट दोड दामतलें. हांव न्हिदलो तें आतां उठलें सोमतें. म्हाका उठयलें हांवें उठावं ना तेका, कित्याक तेकाय बरें दिसना आहलें. तें म्हणून आपलें हेडेक जालो. मातशें आपलें एक 5-10 मिनट दे म्हणून. म्हाका ते क्विक नॅप मेळ्ळ्यार बरें दिसता. मागीर जायतो जालो न्हिदले ते. आनी तेच भाशेन गायज मामी येयली. नाना बरें गेलो आहलो. ती एक्चुअली मामी सदां हय दिसभर थिंग आसती. मागीर इवनिंग थिंग येता. सो मामी येयली. तेदो लेगून ते उठलो ना. हांवें म्हणलें आसूं न्हिद तेका. सो न्हिदलो ते. आनी मामी गायज किचन आहा. हांव बिर्याणी करून हेल्प करता म्हणून. गायज मामी किचन आहा, बिर्याणी करता. ओके, ऑलरेडी स्टार्ट केलें तेणें बारीक बारीक कातून दवरपा. आनी कितें तें उरलो मागीर तुमकां आमी मागीर दाखयतली. गायज माम मुगे गोंय गेलो आहा. आनी मामी म्हणपा लागली तेगे चेडे आहाय न्हू घरा कडेन, तेंका पयली बिर्याणी करून व्हरता म्हण हाडल्या. कित्याक ती मागीर म्हजे बरोबर वयतली न्हू रे, आमचे बरोबर वयतली. आनी हालीं आमी सगळीं बिजी गायज. तेका लागून आमी सगळीं राती कडेन करून दवरतलीं बिर्याणी बा. कित्याक हालीं कांय आसपाना. रायस सकाळीं करतली, चिकन बा करून आतां दवरतली. ओके गायज, कालची खबर आमी बरी डिसअपॉइंटेड आहा हांव आनी दिदी. एक्चुअली गायज म्हजी मोना लेगून ना चिटींग करपाक. राव रे हांव ना तीच खबर येता मग हिंगा ना. आतां एक उठल्यान चोयला जायते कमेंट हाय. मसी फॉरगॉट टू पुट 3 years. सो तेणे ही डिडंट डू इट लायक इट वॉज नॉट हिज इंटेंशन. बट तो न्हू उलोवपा चड उत्ता. कोण गायला तूं उलोवपा उलय आनी यू फॉरगॉट टू पुट येस. तेणें कितें केलां तेका 2 मेरे 2 तेरे केला. 12 गायले. मागीर 3 तेरे केला आनी आपणे 3 मेरे इसराल तो. होय. आनी गायज वयल्या चोय हांव मुगे काबार कोन्न तरी टायम आहलो म्हाका. हांव बेश्टें तें बोन रेडी एश मुकोवन दवरून गेलो. म्हणजे तेय 4 खावपा जाताले. बट एनीवेज, बट स्टील इवन दो यू हॅड 12, यू हॅड अनदर 2. But still, Didi is the winner. But guys, Didi is the winner. Our Didi खुशाल हा guys. Our Didi कितू खुशाल हा. ओडो हा हसता तेंका ती दोगांय बसून सूप खाता रोयता ते तोंडा. हांव बिझी आसलो कामाचे. So this is done. We need to talk. and Didi सांगता guys, देख तेरे सब्सक्राइबर ध्यान से देख रहे हैं, बारीक बारीक चीजें देख रहे हैं. We are very happy about it guys. Guys, thank you तुमका. तुम्ही सारखे बारीक साडीन चोयल मू. आनी चोय तुम guys बारीक साडीन चोयलो मू. मगेली कितें म्हणटा चिटींग मातशें सांपडलें. इट वॉज नॉट मेंट टू बी डू चिटींग. बट तुम एटलीस्ट तें कॅच केलें थिंगा. सो व्हेरी गुड गायज. म्हाका बरें दिसलें तुमी फूल मुगेलो ब्लॉग चोयताय मू. थँक्यू सो मच. ओके, आनी अशें कोण ब्लॉग चोय गायज मुगेले फूल म्हाका बरें दिसता सो गायज बारीक कितको मिस्टेक काडली तुमी आनी काय बरें दिसलें तें चोय. म्हाकाय बरें दिसलें. दीदी कितू खुशाल जाली. हांव पयस म्हणा दीदी भैया मे विनर हो गई म्हणून आले. सो गायज एशको बरें दिसता जेन्ना तुमी आमकां आमगेले ब्लॉग चोयताय. अर्ली मॉर्निंग चोयल तो आनी शी वॉज लायक शी कॉल्ड मी व्हेन शी वॉज गोइंग टू वर्क. गायज म्हाका लेगून खूद खबर ना, तेकाय खबर ना. सकाळी न्हू आलिशा पत्त हें कोण चोयता ब्लॉग झूम. आनी हांवें म्हणटा कितें करता म्हणल्यार उठ म्हणून तूं कामेंट येयलो आहा तूं चिटींग केलें. हांवें चिटींग म्हणलें हेच म्हणलें हांवें चिटींग केलें ना म्हणलें. मागीर हेणें म्हाका दाखयलें चोय तेरा हे 2 मेरा सरप्राईज गायज इतू फास्ट खात म्हणून गोंय तेगे ताड्या लागता रोखडी. ना गायज आनी न्हू लास्ट हात तेदो मुगे ताड्या लागली. आनी आय सेड थँक गॉड म्हणजे लास्टा लागोली मू. हय बट म्हाका उणी गायलो मुस्ता. एनीवेज गायज ती खबर सोड. गायज काल हांव लास्ट कमेंट ऑफ द डे कोत्ते जाणा हांव उलयलोलें अबाउट आवर रेसिपी चॅलेंज. द मास्टर शेफ विथ मिस्टर अफोन्सो केलो ते आमी. हांवें मुगेलो डिस्क्रिप्शनान नंबर घायलोलो.
म्हाका व्हॉट्सएप नंबर की तुमी तेजे धाडूं मेळटाय म्हणून फॉरेन तुमी धाडले आमकां व्हिडिओ करून धाडले आनी आय वॉज सो हॅपी यू नो when I saw the WhatsApp messages with the videos तुमगे रेसिपीचे आमी you want to speak about it? Yeah. So far how many we got? So far we have 4. So guys, so far आमकां न्हू 4 रेसिपी येयले. Actually नो आमी फालसो घालपाक आहली नो. Yeah. We were supposed to post from tomorrow, but guys नो आमी आनी थोडे दीस दिया आनी थोड्यो येयली रेसिपी गायज बरें दिसतलें. हांव जाणा आहलो जायत जाणां रेसिपी घालपा जाय बट फॉर सम रिजन गायना आहली थोड्याको ईमेल एड्रेस आसना कोणाको तेका लागून ती एज लॉंग एज आमी sometimes to एज लॉंग एज आमी व्हॉट्सएप नंबर गायले गायज 3 रेसिपी येयल्यो एकूच दिसा. Sorry, we should have done this before. We should have done this before. So तेका लागून guys नो आता आमी मातशें आनी थोडो टाइम घेया. How many days we'll give them? We'll give it a few days. तुम धाडीत राहा guys. I'm slowly start करतले एक घालपाक. Oh yeah. Okay, we will tell you when we'll stop. Okay. Oh, yeah. We won't do too long also. Oh, So maybe another week. yeah, we'll see. Yeah. जितले आता किती थोडे टाइम जाय आसता थोडी हॉलिडे गेलो हाय. Okay. कित्याक guys sorry I mean Ali दुसऱ्याकूय फेर न्हू कित्याक आमी ऑलरेडी सांगलेलें we No, will but post. still it's gonna we'll start from Monday posting recipes. Okay. एक घालता आमी व्हिडिओ कित्याक मागीर टाइम लागतो न्हू तेका So guys आम मंडे सोन तुमगेली एक कोण रेसिपी घालतली. Okay, it's not gonna be only a recipe. आमगे नॉर्मल ब्लॉग आसतलो कित्याक ज्यो रेसिपी धाडले त्यो it's not too long. Small recipes. 2 Okay. minutes 3 minutes हय, हाय. सो आमगे ब्लॉगानू इन बिटवीन आमी ती रेसिपी घालतली आनी गायज तुमी न्हू तांकां खूब सपोर्ट कराय गायज न्हू तांकां मातशें एप्रिशिएट कराय सपोर्ट कराय तांकांय या तांकांय बरें दिसतलें. गायज जायत लायक करेज वयता हितून धाडपा यू नो कोण कित्याक तो जाय जाण लॉज येताय न्हू एशें कोन्न धाडपा तेका लागून धाडनाय ओके बट इट्स व्हेरी नायस ऑफ देम हू एवर सेंड व्हिडिओज थँक्यू सो मच तुम धाडले म्हूण आनी कोण धाडटा तांकांय इन एडवान्स थँक्यू कित्याक लॉस दिसता इवन इफ इट्स यू नो द वॉयस आनी धाडले त्यो बऱ्यो कोन्न धाडले सो थँक्यू सो मच आमकां चोडूय एडिटींगा कामूय आनी दिता गायज तुमकां न्हू तुमगे तोंड दाखोवप नाका जाल्यार बेश्टे रेसिपी तरी धाडे ओके. या आनी गायज तुमी खूद तांकां सपोर्ट कराय ओके तुमकां तेंगे ब्लॉग चोयन तो ब्लॉग चोयलो म्हणटरी तांकां हय तांकां व्यू जातले न्हू जात तितले तेंगेले ब्लॉग आय मीन ते ब्लॉग चोय सो जो कोणागेलो चड व्यू येतले within 24 hours he will be the winner. So Okay. on thumbnail we will put सगळ्यांगे from day one we will put whose recipes. जे दिसा आमी पोस्ट करतले सपोज आमी फाल्यां पोस्ट करतले अलिशाज रेसिपी सो एंड सो फ्रॉम no from Swindon. Our first subscribers recipe. Yeah. Like you know. So people guys, like and that. please तुम्ही चोय आणि सगळ्या शेअर करे बिकॉज तांकां न्हू within 24 hours तांकां व्यू पडपा जाय. It's like voting guys. We'll Okay. only count for the one day, okay? One Their day. views. Yeah. Yeah. Okay. So yes, ती खबर जाली आणि guys कोण उरले न्हू प्लीज रेसिपी धाडे ओके लॉजना काय. So yeah, उरलो It's मुखार something चोवपाचें. nice, no guys. But something different also. आम्ही happy झाली. And also I will try everyone's recipes. नरे? होय आमी आणि ज्यो रेसिपी तुम्ही धाडल्या त्यो आमी ट्राय करतली ओके. मागीर पयलीं तेगे करया आणि whoever the winner is, we will start with the winner first. Yes. Okay. So हिंगा इतले for now. So चोवया नेक्स्ट कित करते मामी किचन आता सध्या तुमकां हांव मामी दाखयता ती कित करती ओके सगळे काटिंग वाटिंग रेडी केलो. ऑल्सो मस्ती गायज तुम सदां थँक्यू म्हणटा हांवें अगेन थँक्यू सो मच तुमी आमगे व्लॉग यू नो फूल चोयताय म्हण सगळी चोयताय म्हण कळटा आमकां न्हू रे. येस गायज जेन्ना तुमी म्हाका कित्या लागून धरलो आय मीन एज अ चिटींग ओके इट वॉज नॉट अ चिटींग बट तुमी जेन्ना धरलो न्हू म्हाका बरें दिसलें गायज. गायज तुमकां सदां कितें सांगता हांव गजनी म्हणून ना गजनी म्हणून हांव सदां आलिशाको झगडटा लायक आलिशा म्हणटा ती चोयना पाडो चोयता हांवें म्हणटा ना गो जेन्ना आयज पत्त जे कोणे म्हणलें ना मशीन आपल्या उणी गायले लेस गायले 3 लेस गायले म्हणटा हांवें आली सांगलें चोयल मुगो म्हणलें दे वॉच माय फूल ब्लॉग्स म्हणून. सो येस गायज बरें दिसता थँक्यू तुमकां. डेली तुमी सदां चोयले आनी मस्ती इतू हॅपी जाता बसून आली म्हणटा आयज सगळ्यांक चोयला न्हू फूल म्हणटा एश म्हणटा म्हाका. या आमी किचनाक आनी दाखोवया मामीक
मामी रेसिपी दाखोवपा नाही गायज मुगे रेसिपी हा व्लॉगाची ओके बेश्टे मामी कित कोत्ते दाखयत तुमका मेळयता ती एक्चुअली माय स्पेशल शान मसाला आमी यूज करता तो बट तोच यूज करतली बेश्टी मेळयत तुमका दाखयता कित्याक न्हू ती दिसभर नाना बरी हाली येयली आनी सोमती मागीर किचनाक गेल्या ताका लागून टायर्ड आहा बट चोया आमगे कित प्लॅन आहा तो सक्सीड जाता मागीर तुमकां आमी दाखयतली ओके मागीर ओके सो मुगे प्लॅन सगळे जंक ते गायज बट आय विल शो यू ऑल सो गायज या किचनान दाखोवया तुमका मामीक ओके सो गायज सध्या तुमकां दाखयता आयज सध्या आमगेले राती कडेन डिनराक कित केलें ओके डिनराक आमी दाळ आनी रायस केलो आहा ओके आनी ही दाळ न्हू दिदीन केलो आहा ओके तुमकां दाखयता ओके राव सो गायज हिचो आयज आमगेली दाल आहा ओके केल्या दाल गायज दिदीन केलो आहा बरी सारकी सिंपल म्हाका नी काम दिलं ना आयज दिदीन आनी आपण आनी रांदला असो रायसूय केलो आहा ओके सो आनी तेच भाशेन गायज तुमकां दाखयता असो मामीन बरिस्ता केला आनी चोय गायज कितलो केलो तो सो जाय जाणा तो आमकांय आनी नाना तेंकाय बिरयानी ती ओके ना हायना मास बट सगळे भुरगे आनी पिठा ब्रायन ते न्हू आनी तेच भाशेन गायज असो पियाव बकाट कोन्न दवरले ते ओके आनी हेचो गायज चिकना मसाला लायलो हांव नका कितलो लायलो ते आलिशा सांगता तुमकां हितू मामेन न्हू ऑलरेडी मीठ लावन हळदी घायल्या आणि क्रश्ड जिंजर गार्लिक आणि चिली पेस्ट करूनय घायला आणि आलं लसूणय घालतो आम्ही असो ही पेस्ट घालतली ओके बट हे घालतलो तेन सध्या ओके आणि तितू हांव घालता इलो चिली पावडर आणि गायज बिर्याणी आम्ही आता रेडी आयज करतली ना आता आम्ही मॅरिनेट करून दवरताय आणि सकाळ आम्ही करतली नगे मॅम ओके सो जाल्यार इतलें घालपाचें मॅरिनेट आमी करून दवरतली आणि आमगे मसाला घालतली हे अरे तो MDH मसाला शान मसाला MDH गजरी सो गायज शान मसाला घातली नॉट MDH ओ MDH ही गोंय सर हाडलो कितें सो गायज जेन्ना मुझ फोकाण मारता न्हू आलिशा इतुलें बरें दिसता ते सारकें पोटासो आसता आमगे आणि गायज गोंय मेळटा सो गोंय ट्राय करा आमगे कोण हाय ती सबस्क्रायबर्स दरे गोंय मेळटा आणि गोंय केलो एक पार्टी गोंय गेलो तर सो तो कराय आणि ओ घालताय बट आमकां आनी एक जाय न्हू सो येती शॉपाचेर घेवन येतो आमी आणि योगर्ट आणि बरिस्ता येलो घालून आमी ओके गायज असो मसाला तो सगलो कितें म्हणटा तो शान मसाला घायल तेणे आणि थोडोसो बरिस्ता ओके आलिशा ऍड करता तितून मामी बरो करून दवरचो आनी तितू बारीक फायनली चॉप्ड करून दवरचो बरो ओके आता हे बरें मिक्स करतले गायज आमी आनी रेडी करून दवरताय ओके आणि योगर्ट घालताय योगर्टूय घालपा उरला ओके गायज योगर्टूय उरलो खंय ओके जालें सगळे मिक्स करताय मॅरिनेट करून मागीर जालें रायस फाल करतले हय ओके गायज चल आसतले तुमी कित्याक मॅरिनेट करून दवरल्यार बरें पडटा न्हू आनी गायज तुमकां आमी बिर्याणी रेसिपी ऑलरेडी दाखयलो आहा तेका लागून दाखयलो ना ओके हेजे वचून चोय कोणाक जाय जाल्यार फूल रेसिपी न्हू मॅम ओके आनी गायज तुमी जाणाय हांव न्हू खूब पेपर यूज करता कितें रांदता न्हू तेन्ना पेपर म्हाका चड यूज जाता ओके सो गायज हांवें न्हू आख्खो म्हगेलो पेपरूय क्रश करून दवरलो आहा असोय तो मुट्टोली कितलो काय मुचो गायज आख्खो फूल एज जार बुरो हे पेपर हे करून दवरलो आहा ओके क्रश करून दवरलो आहा चोवपा शकताय ओके सो येस गायज बारीक बारीक वस्तू न्हू रेडी करून दवरल्या बऱ्या पडटाय जेन्ना तूं कितें रांदता न्हू झुपझुप करून तुज्या हाती मेळटा आनी जेन्ना मेळना न्हू मागीर बेजार येता रांदपा लेगून बेजार येता ओके सो आतां हो चोय गायज एम्प्टी आहा तो आतां पत्तो फिल करून दवरता सो गायज आतां तो न्हू हांव पत्तो फिल करून दवरतलो आनी गायज म्हाका न्हू पेपर म्हगे रोखडो काबार जाता हांव न्हू कितें म्हाकाय लायक आलिशाकूय लायक पेपर यूज करपाक ओके सो गायज उरलो तुमकां आमी मागीर दाखयताय आलिशा खंय आयज आमकां ट्रीट करता आलिशा तो ट्रीट देत म्हणटाली आमकां हय सो गायज पयलो प्लॅन आसा ना बट ऑलरेडी मामीन सगळे रेडी करून दवरून घेतली जालें सो आतां आमी वयता एक ट्रीट्स वयता आमी ट्रीट खावपा एक्चुअली आमच्या परस न्हू आलिशा चड जाय ट्रीट तेक रुचयलो हा ते न्हू आपल्या नांवान आमकांय तितून शामील करता बट लायक तू गायज मुगे मामी न्हू फ्रेंड एशी ओके आनी आमकां लायक
मामी होई या गे दोगांकू घोडे मेळ्ळे काय नाका सारखे मोहामूस अशे दोगांय म्हणजे मग त्यांना होई या म्हणलं तू रेडी जायना या म्हणलं गो कोण आईस्क्रीम खावपाक गोड कितें खावपाक या म्हणल्यार मेलो लेगीत जीत जाता म्हणटा ते भाशेन इवन ट्रीटा दितू हे आसना ती जेन्नाय ते सांगता जाणा बट केन्नाय मूड टू दे आईस्क्रीम दित म्हणून ती काशात लेकून जीत जाले तरी मामी उठ गे म्हणल्यार काशात का आईस्क्रीम हाडल्या म्हणल्यार उठटा ती रोखडी आनी आखेटा गायज मामी आमगे हेतू भुरगी एकटा बाके फूल ना एक दिसा फोन अपसेट जावन फोन केलो म्हाका एनीक ती बोन लागलोली ओके आणि एनी काय मुस्ता एकल्या रुमा बसून आईस्क्रीम खाताले एक असो सितमेत ओय तू आपणा भुरगी बोर करनाय म्हणले की जालें गे म्हणल्यार ना हुंय ते एकल्या बसून आईस्क्रीम खात आपणा दिल ना लेगून एक्चुअली गायज ते हायनाक म्हणलोली तोंडी जालोली तेका लागून ते दिवू ना ही भुरग्यां मातशी फोन करून आलिशा सांगता आपल्याक खंय आईस्क्रीम दिल ना एकली बसून भितर खाताय खंय आणि गायज आईस्क्रीम ती केदे राती उठोन आईस्क्रीम खावपाक रेडी आहा ती काय नाही आणि झाडा न्हू तेका तापयता ते तेका होय केन्ना आपणा मोग करना म्हणटा तापयत म्हणटा आपणा कित्या तापयत ते सांगना गायज आईस्क्रीम लागून तापसांग आणि आईस्क्रीम ते किती सांगा तुका किती म्हणटा 1 लिटराचे होय ते टाब 1 लिटरात फुल टब न्हू ती एक टायमार काय नाही करता नाच सारकी आईस्क्रीम गायज दुसऱ्या खावपाक लागते सो तेका लागून आयज दोगांक आचयता तेंगे दोगांकली हें घालता चॅलेंज घालता आईस्क्रीम खावपाक ओके आईस्क्रीम चॅलेंज करता आईस्क्रीम फालुडा बरी रुची येता गायज ओके गायज तुमकां आमी मागीर मेळटाय सो गायज फायनली आता आमी आमगेलो डिनर करताय ओके डिनरा गायज आहा हाली दाल रायस आणि केचोय सगल्यांगले फेवरेट चेपणे तोर ओके सो गायज हांव खाता आलिशा आपल्या बोंबील घेवन येयलो हा बोंबील पिकल इट इज या नाना सो बोंबला मोल म्हणटाय ती गायज नानागे थिंगसो हाडलो मुस्ता मामीन ओके सो आता आमी आमगेलो डिनर करताय आणि तुमकां आमी माशोकतान मेळटाय ओके समजता तुमी डिनर केलो आसतो म्हणून केल ना जाय आमचे बाबू डिनर करूया चड व्हडलेशें काय ना हाली दाल रायस आणि चेपण्या तोर ओके सो गायज मेळया तुमकां माशोकतान सो गायज फायनली आता आमी वयताय ट्रिट्साक ओके ट्रिट्सा वयताय सो वयता म्हाका म्हगेली कितें म्हणटाय गो ती नाव येना मिल्क केक सॅफ्रॉन मिल्क केक मेळटा जाल्यार चोयतलो म्हाका टाइम जालो कितू जाण तूं 11:30 जावपाक 1:15 गायज टाइम कितू जालो तशें ओके सो आता आमी वयताय कित्याक तेन्ना हे कोर लेगून चालू आसता वयत म्हणल्यार म्हाका दिसतली 12 पावत म्हणल्यार 12 जातली ओके आणि जेन्ना मामी येता म्हाका बरें दिसता ती अशें करून ट्रीट करपाक तेका बरें दिसना तेकाय बरें दिसता ते रावता गायज हांव हाली वयता म्हगेली सॅफ्रॉन मिल्क सॅफ्रॉन इज हेल्दी वन ऑफ द हेल्दीएस्ट थिंग ओके सो वयताय गायज आमी आणि मामीन मारलो धांव ऑलरेडी गायज सा भुरग्यां मातशी गाडयेन वचोन बसोन आहा कोणू नासतो बारा टायगर भायले हा ओके गायज सो मेळया तुमकां सोमते थिंगा ट्रिट्साक ओके सो गायज फायनली आमी पावली हांसलो ओके आणि आमकां जाय बारीकशें शॉपिंग 2-3 वस्तू जाय त्यो घेताय आणि मागीर आमी ट्रिट्सां वयतली ओके आणि मामी गाडयांकू रावलो हा बसून आणि सो या गायज आमकां आयज ट्रिट्सांक प्लेस मेळटा जाल्यार नॉर्मली न्हू थिंगा प्लेस मेळना हय आनी करेला न्हू एक्चुअली व्हरपा जाय आसलें नाका सो गायज आमी तुमकां मागीर समती गायज हे लांब आमले ओके बाय वॉट एवर यू वॉन्ट गायज हे दुसऱ्याच वयता सो आपण येना म्हणटा ती आपणूय रेडी जाल्या हिंगा शॉपिंग म्हणल्यार सगळीं रेडी जाताय गायज आणि आलिशा घेता पिया सो कितें जाय तें घे आय थिंक वी नीड कोरिएंडर सो गायज ह्याचो बिर्याणी मसाला गेले हांव नका खंयच जाय तो आली सी बॉम्बे बिर्याणी बॉम्बे यू डोंट वांट अदर वन हाउ मेनी यू वांट सो गायज 2 बॉम्बे बिर्याणी मसाला ऑनियन गेला गार्लिक गेला कोथमीर जायत्यो बारीक बारीक वस्तू गेले गायज त्यो आनी तुमकां हांव दाखयनाय सो गायज हेंचो फायनली शॉपिंग जालें आनी आनीकूय शॉपिंग करताले तो म्हणून आलो क्लोज आलिशा म्हणून आले मॅडम क्लोज आलिशा रागार येयला हेंचोय आपले बॅग घेवन हडीत
So Ali, there's certain time when they say close, it's close, yeah. But I still went and got what I wanted. Guys, Ali tapil dene, madam, close. But the lady called me. So- जाताय तुका गजनी तू कण सांगला तू चोड लय देख लगा तू इसराल होईतीन पुरी घालपा. So guys, finally आम्ही पावली ट्रीट सांग. ओके दिस ना म्हाका आमकां प्लेस मेळटो मो Ali. What do you think? So guys, so या भितर आमकां प्लेस आहा जाल्यार नाजाल्यार आमी टेक अवे घेवन या न्हू. बरी बसो आयला म्हणटा. येस गायज आमी बरी बसपा येयल्ली बट दिसना म्हाका आमकां प्लेस मेळटो मो. ओके गायज चोवपाक शकताय सारकें फूल आहा दोनूय सायडीन. सो गायज फायनली आमकां न्हू टेम्पररी सीट दिली तेणी. ओके सो टेबल फॉर 3. सो आमच्या मुखार न्हू आनी 6-7 जाण आहाय लायनीक बट कॉमडोला सद्या तुम बसाय मो. ओके सो गायज चोवपाक शकताय आख्या फूल बिजी हे सायडीन ते सायडीन आनी तेय सायडीन दाखय तुमकां. ओके गायज सगळे फूल. We are too busy. Look at my mom. Look how she's looking like as if read करती. सो गायज दोगांय बिजी आहाय ऑर्डर करपाक. सो Yes. So Tasha, see, we are enjoying a selfie on your birthday. ओके एंड होप यू आर एन्जॉयिंग एज वेल. आनी गायज आलिशान कांय ऑर्डर केलें ना तें दोगांयले पयलीं खातलें आनी मागीर आपण ऑर्डर करता. पयलीं टेस्ट करता तें लेवटें दोगांयले. सो गायज फायनली मुगेली पिस्ताशो येयली केक. ओके मिल्क केक. सो या टेस्ट करया आनी तितून धाकटें येयलें दूद अशें येयलें चोय. सो या सो गायज पयलीं सद्या आलिशा टेस्ट करून दी. आलिशा लेवटें मुगे टेस्ट करून रावता चोय. How's it? Nice? So guys, Alisha like जाली हुई मामी दिगो. आता मामी टेस्ट करता चोया ते कशी लागती. Mommy like us आहे ना. मामी गोड लायक जायना मातशें पो. नायस. सो येयली मामी गेली. ओके सो डाक टेस्ट दिसना ती तुका. सो गायज चोवपाक शकता धाकटी ऑर्डर केल्या मामीन. आईस्क्रीम चोड येना तितू आईस्क्रीम इल्ली येता. It's all ice cream. इट्स ऑल आईस्क्रीम हा. Yeah. सो गायज ती भुरग्यां भाशेन आईस्क्रीम म्हणल्यार कितको मुरगोडटी चोय आनी आमगे लेवट रावता रोखडे. सो गायज आतां आमगे ट्राय करता. ओके I said I'm gonna try your food first, both of you. Look at this one. nice one guys. गायज बरी लागता टेस्टी सारकी. एडविन ओके गायज आतां आमी आमगे खाताय आनी तुमकां माशोकतान मेळटाय. ओके फायनली आमगे हायन जालें बट आलिशान न्हू टेक अवे ऑर्डर केलो हा एक चीज केक आनी कितें ऑर्डर केलें तेणें आनी च्युरियोज गायज. ओके चीज केक आनी च्युरियोज ऑर्डर केलो हाय. आलिशा यांचो टेक अवे घेवन येयला But I didn't eat. बट आलिशान हांव ना तें टेक अवे घेवन येयला. ओके गायज बरो टायम स्पेंड केलो बरें दिसलें. ओके सो बाय बाय ट्रीट्स. बाय बाय सी यू. ओके गायज या आतां घरा कडेन आनी मेळया तुमकां घरा कडेन. ओके आनी न्हू आमी एक केक घेवन येयल्ली टेक अवे आनी आलिशा ती केक कातोता ताशा गेले बर्थडेक. ओके आयज ताशा गेली बर्थडे आनी तूं म्हणटली ताशा कोण काय म्हणतो तुम्ही. ताशा कोण काय म्हणटली. ताशा मुगे भावा गेले चोडू. ओके सो व्हडले भावागे चोडू मुगेले आनी शी इज वन ऑफ माय फेवरेट. ओके आनी सारकें मुगे मोगाचें आनी तें घोडपा म्हणल्यार सारकें पिशें घोडपा चड बरें करता तें. ओके सो गायज आतां आमी धाकटुली केक कातुया ताशा पासत. ओके सो हियर वी गो. Tasha, Godpa is singing for you now, okay? Okay, घोडपा का गिटार ना but still I will sing for you. Okay. Yeah, you make a wish for Tasha. Okay. Yeah. Happy birthday to you.
Happy birthday to you. Happy birthday, dear Tasha. Happy birthday to you. Tasha, एक केक तू खावपा आहलो पयली, बट तुझे नांव आलिशा हावयता, ओके? Okay. Thank you. So, Tasha, wish you happy birthday, baby. May God bless you and may all your dreams come true and be a good girl always, okay? And make us proud. Same here, Tasha. Happy birthday once again. May God bless you and may God give you all the happiness in your life, yeah? Aw. And be good girl. Yeah. God pa always love you. Yeah. So guys, तुम्ही चोयला आसतले आयज हांव न्हू लेट उठलोलो कित्याक म्हाका जिवाक बरें दिसना म्हूण, बट फायनली गायज आय एम ऑल फायन गुड, ओके? बरें दिसलो, यू नो, जोरगीसाण केल्यार जोरगीसाण येताय म्हणटाय ती सारकी खबर. सो फायनली इवनिंगूय उठोन लेटूय उठोन गायज आमगे ब्लॉग करपा तो केलो, ओके? मिस करूं ना, एक्चुअली म्हणजे न्हू म्हाका जातालें आयज करपाना मिस कोत्तोल म्हूण. बट गायज नो आलिशा आनी देवानू म्हाका न्हू ताकद दिली म्हणजे कर तूं आनी मिस करनाका, ओके? सो हांवें मिस करूं ना गायज. सो एट दी एंड फायनली म्हगेलो ब्लॉग जालो. Guys, हाल्या आमगेली सर्जरी सो मुझ पासत मागाय, ओके सगली. येस गायज, आलिशागे हाली सर्जरी तुम जाणाय आसतली, धाकटुली सर्जरी आहा गेली, बट यू नो आलिशा हांव स्वता म्हणटा साडयत तेका तूं आहा येद्दे आहा मोठ आहा चोवपा डेरिंग दिसता म्हूण, बट गायज तें काळजान न्हू सारकें सॉफ्ट, तें भितर रोखडें, ओके? धाकटी लेगून सर्जरी तेका न्हू तें ऑलरेडी पॅनीक जाता आनी हांव जाणा तें कितको तेका भिरांत दिसता, ओके गायज? प्लीज तेका तुमगेले प्रेयरान दवराय, ओके? तेजे पासत प्रे करयाय सगळें सारकें जाल्यार पुरो म्हूण. गायज तेका सुई देखून दाखयलो न्हू तें रोखडें फेंट जाता. आय स्वेर गायज, हे फर्स्ट टायम न्हू जायत पाटी तेका मातशें बेश्टी सुई चोयली, मातशें कितें काट गायलो न्हू दोतोरा बरी वचून तें सोमतें फेंट जाता, ओके? सो गायज प्लीज तेजे पासत मागाय, ओके? एंड दॅट्स इट गायज. समजता आयचो ब्लॉग म्हगेलो तुमकां लायक जालो आसता म्हूण, लायक जालो जाल्यार प्लीज लायक कराय, शेअर कराय आनी सबस्क्रायब बी कराय. थँक यू फॉर वॉचिंग. guys. मोग आसूं मेळ्या तुमकां फाल्यां म्हगेल्या न्यू ब्लॉगान. टील देन गाय, बाय.